सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस आवडेता। हांव क्रिस्टोफर डायस गांवांत वेळ्ळी गोंये तुमच्या मुखार दवरता एक कविताचें नांव जावन आसा जेजूचो सेवक। ही कविता बरोवपी फादर ज्यूड कोयलो। ही कविता हांव भेटयतां सगल्या पाद्रींक। तो सुरू करता म्हजी कविता जेजूचो सेवक। जेजून विंचून काडलेलो सेवक तूं, ताच्याच पावलांनी चलता तूं। कोश्टा दुखाचें जिवीत ताणून तूं, जेजून दिल्लें आपोवणें पाळटा तूं। जेजूच्या शेळ्यांचो गोवडी जावन बरो चरो तांकां दिता। वेगळोचार करिनासतना सगल्यांक एकठायता। शेळ्यां खातीर जिवीत भेटयता, इगर्जेन मीस सदां समोरमता तूं। जेजूक अणभवून लोकांक जेजू दिता तूं। भावार्थ्यांक जेजू सोरी हाडटा तूं। वावर करूंक जेजूची गोठाय घेता तूं। लोकांची पातकां खुमसारांतल्यान आयकता। नव्या जिविताची वाट तांकां दाखयता। पिडेवंतांक आनी फामिलीक भेट दिता। स्वर्गार वचपाचो रस्तो दाखयता। एक सादें जिवीत जियेता तूं। वावर तुजो नेटान करता तूं। काळखाण पेटलोलो दिवो तूं। देवाच्या उतराचो संदेशकार तूं। देवाचो आशिर्वाद तुमचेर पडूं, वावर करूंक गोठाय तुमकां दिवं। देव बरें करूं। म्हजी कविता तुमकां लायक जाली जाल्यार तुमी लायक करची, शेअर करची आनी म्हजें चॅनल तुमी सबस्क्रायब करचें। देव बरें करूं।